कुडतोरीन कंटेनमेंट झोनाचेर आमगेल्यो 25 टेस्ट केल्यो काल आउट ऑफ 53 हाउसेस ऑलमोस्ट 25 टेस्ट लोक मातशे रिफ्यूज करता येवपाक सो हांव रिक्वेस्ट करता कलेक्टराक आय एम ट्रायंग टू मीट द कलेक्टर आय हॅव नॉट मेट द कलेक्टर द होल डे ही इज बिजी ही हॅज नॉट रिप्लायड टू मी आय विल टॉक टू हिम अगेन आनी आउट ऑफ 25 केसीस ऑल नेगेटीव येयले वी गॉट द रिपोर्ट्स टुडे मॉर्निंग सो इमिजिएटली आय इन्फॉर्म द कलेक्टर दॅट कंटेनमेंट झोन काडाय मग आमगेली आनी ती ताणें पॉझिटिव्ह केस ना बट आमगे 2 केसीस पॉझिटिव्ह जाले एक कारगिलान आनी दुसरी आल्ल्यान ती दोनी घरां सॅनिटायज करता आनी दोनी कडेन पासय मारता आनी सांगपाक आय एम गोईंग दे पर्सनली टू टेल देम टू जस्ट रिस्ट्रिक्ट बट दोनी केस इंडस्ट्रियल स्टेटींतल्यो वर्कर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल स्टेट बोथ द केसीस आर वेर्ना इलेक्ट्रॉनिक सिटी कलेक्टरान आज पार्टली सील केलां आय थिंक इट हॅज टू बी सील्ड फुली तें आनी हें करपा येना वास्को आतां काल सांगो तुका आतां आय एम गोईंग बाय सिट्युएशन ऑफ वॉट इज हॅपनिंग इन गोवा वास्को एक फॅमिलीन बेलाबाईन हें जालें पॉझिटिव्ह जाली केस तेंगे फॅमिली मेंबरा पासून टेस्ट केलें एसिम्टमॅटीक म्हणल्यार तुमी सगळे बरे आहाय म्हणल्यार पद धाडना दीस इज द स्टेट ऑफ अफेर्स आज जर तर टेस्टिंग जायना जाल्यार आमगेलें गोंयचें सिट्युएशन वील गो वर्स एज इट इज टुडे इज द कोवीड 11th केस ऑलरेडी डेथ केस टच वूड आय डोंट वॉन्ट एनीथींग टू हॅपन गो हांव पयलींच सांगता आनी हांव सांगता हा की आमी हें बंद करया म्हूण स्टेप्स घे म्हूण सगळें सांगता हा वेंटिलेटर येयल्लें कांय येयल्लें आजून देखून आतां जुवारीन सांगत तुका जुवारी वॉट इज हॅपनिंग जुवारी हें आहा तुगेली फर्टिलायझर फॅक्टरी आहा जुवारी एग्रोकॅमिकल्स कंटेनमेंट झोनांतले लोक फॅक्टरी वयता पत्त वयता नो बडी इज चॅकिंग फ्रीली दे गोईंग व्हिडिओ जाले फेसबुकाचेर लायव्ह आहाय फेसबुकाचे व्हिडिओ आहाय दीस इज अ स्टेट ऑफ अफेर्स पुलीस ना तेंकोडे एडमिनिस्ट्रेशना मनीस नाय I understand. We are not here to do politics. I understand what is the problem. आता हें जाता आनी तरी आसतना गव्हर्मेंट सुसेगाद आहा आजून देखून कंटेनमेंट झोन करपाचें आनी कितें करपाचें आनी तेंक बरें स्ट्रिक्ट चॅक करपाचें कांय ना नो टेस्टिंग फॅसिलिटीज ऑल्सो आतां इलेक्ट्रॉनीक सिटी म्हाका स्वता एसोसिएशनान आज हांव चोयतां पेपराचेर ते म्हणटा आपणा कॉन्फिडन्सा गेलना म्हण देर आर सेट रुल्स कलेक्टर द एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नीड नॉट टेक एनीबडी इन टू कॉन्फिडन्स There are set rules. Like I can't say you make this containment zone. I can't do it. There are set rules. You can't. It is not the case. COVID hospital आणि COVID care center आचेर हांवें उलोवपा ना. COVID ESI hospital is in a disaster. COVID quarantine care centers are in a disaster. गरम उदक सुद्दां ना जेवण देखून सारकें ना. फार्मागुडीचें जेवण दोताय भायर वयताय. ते करून सुणी येता माजर येताय ते खाता. उडेसा पासून जेवण सारकें ना. म्हाका स्वता तुमी BJP MLA आहा क्लेफास तेगे बायलेकू कॉन्टेक्ट करे आय वील गिव यू हर फोन नंबर टॉक टू हर आय हॅव नॉट स्पोकन टू हर बिकॉज हांवें उलयलें जाल्यार ते पॉलिटिक्स म्हटलें हांवें उलयलें जाल्यार पॉलिटिक्स कोत म्हटलें गेट द रियलिटी वॉट इज हॅपनिंग आतां एसेन्शियल्स म्हण तें कांय नाय सारकें मांस चोडलां चिकन चोडलां मटन चोडलां कोण पे नुस्त्या चोडलां आनी कोण आतां तें सांगून ना नो बडी इज पेइंग अटेन्शन टू द कॉमन मॅन एक बारीक सामान्य मनशाक त्रास जाताय ते कोण चोयना तीन भितर एसेन्शियल सप्लायज पासून सारकें नाय रायस दाळ आनी हें दिलें आटा दिलो आनी गंव दिलें जायना लोकांक वेजिटेबल जाय आनी वस्त जायो कोण केअर घेना लोकांक काळजीच ना इलेक्ट्रिसिटी बिलांय दिवंक नो रिलीफ एक पॅकेज ना कोणाकूच आजून देखून एक सामान्य मनशाक टॅक्सीवाल्याक जावं तुगेल्या लाडली लक्ष्मी ना कोणाक गृह आधार ना कोण बारीक मनीस साफर जाताय This is the state of affairs. All टॅक्सी रिफील गाडा चायवाला देखून हाय कोणाकूच खंयच्या एक रिलीफ दिला काय दाखय म्हाका मुगे मागणें गव्हर्मेंटाक गोंय सारकें काबार करना काय तुमगे गव्हर्मेंट पडे आहा तो BJP गव्हर्मेंट पडे आहा इतू जाणां वयली तुमी गव्हर्मेंट स्ट्रॉंग करपाक आनी देखून व्हरपाक रेडी आहाय तुमी बट एडमिनिस्ट्रेशन आनी लोकांची काळजी मातशें काडीज करून हें करे आनी लॉकडावन मोडपाक पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्रा पार्ट्स ऑफ अदर स्टेट्स आर गेटिंग लॉकडावन बिकॉज केसीस आर इन्क्रिजींग दे आर कन्सर्न तांकां त्रास जाता आपल्या मनशांची काळजी आहा ते लॉकडावन करताय आनी आमगेले आमी आपयता आनी तरी आसतना लॉकडावन जायना यो आमी को तुमी हेल्प घेताय तुमी केअर तुमी हॉस्पिटल सगळे मेडिकल हेल्थ केअर इतू वर्सांची GMCन पळय इतू वर्सां हेल्थ केअर सांबाळल्या GMCन पळय एशिया नांव दवरलां हॉस्पिटलान तें तुमी काबार करताय एक दिसांनी काडटाय आनी मिलिटरीको दिताय
आमी कधी दिताय आमगे GMC के नाव खंय पावता तें चिंतिल्लें तुमी हे आम तुका फ्रॉम day one we have been telling you put these things in order. Nothing you all are listening. Today even you all are not listening anything. का टाइम तुम्ही आमी कधी दिला तुम्ही आमगे दोतरांगे सिच्युएशन चोयला काय ना कोण चोयना एडमिनिस्ट्रेशन कोण बदलना गव्हर्मेंट आणि काय ना आमी आमकां आज चोयस आय हॅव टू टेक अ प्रेस कॉन्फरन्स आउटसाइड आनी आमी कितें उरलां दिस इज द स्टेट ऑफ अफेअर्स म्हणजे तुम्ही यू आर स्टिफनिंग द वॉइस ऑफ द पब्लिक डोंट वरी द पब्लिक नोज वेन टू स्टिफन युअर वॉइस be prepared for it. And last I want to tell you that healthcare तुगेले medicines पासून तुमकडे you are still not in the position to tell you life saving drugs चे position किती आते you are still not in the position आडे हे सगळी वस्त आडे सगळी बंद रे pay attention to priority healthcare quarantine centers and mass testing and putting them into secluded zones. जाय जाल्यार हेल्थ केअर कडेन स्मॉल हेल्थ केअर मोला तुगे क्लिनिक्स कोरे इन कंटेनमेंट zones. Increase the number of zones. Do something. I am not here to tell you to increase the zones because administration is there. But take steps before it is too late. We are the opposition. It is our duty to raise our issues. I am doing my duty as a citizen first. I am my duty as a citizen of Kurduri, MLA, and then as a opposition. And I will continue it. Try and how much you stiffen the voices. Do what you want. But we will speak the truth. And whatever we have been, now jitne ulaytala. I am saying quarantine will be a scam. Quarantine will be a scam. म्हणले तें जालें. हांवें सांगलेलें डेथ केसीस जातले, फॅटेलिटीज जाल्यो. आतां हांव सांगूं येयलां की तुमकोडे कंट्रोल जावपाना. तुमकोडे कंट्रोल जावपाना नाजाल्यार be prepared for the next step. If you don't take steps, corrective steps. Time and again we are saying it. Again we are telling you, please, for heaven's sake, save amge goinkra.